प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 4 विसवोर वोड 16 ते 30 पर्यंत. लूक चॅप्टर 4 वर्सेस 16 to 30. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. तो नाजारेताक आयलो. थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो. आपले सुवाळे प्रमाणे सबाता दिसा तो देवस्थानांत गेलो आनी वाचूंक उबो रावलो. इसायास प्रभाताचें पुस्तक ताका काडून दिलें आनी पुस्तकाचो कळो उसयतना अशें बरयल्लें आसा ती सुवात ताका मेळ्ळी. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा, कित्याक गरिबांक बरी खबर दिवंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. कोयड्यांक सुटका परगटूंक आनी कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुल्मांक सांपडलेल्यांक सोडूंक आनी सर्वेस्पराच्या उपकाराचें वरोस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. आनी पुस्तकाचो कवडो रेवडून आनी तो सेवका कडेन परत दिवन तो बसलो. देवस्थानांत आसलेल्या सोमेस्ताचे दोळे ताचेर लायलेले आसले. तेन्ना ताणें ताका सांगूंक सुरू केलें, हें शास्त्र लेगीत आज तुमच्या कानार पडटाच पाळोन आयलें. आनी सगळीं ताका शबासकी दितालीं आनी ताच्या तोंडांतलीं भायर सरतालीं ती माणकुलीं उतरां आयकून अजाप जातालीं. ती म्हणूंक लागलीं, जुझ्याचो पूत न्हय रे हो? आनी ताणें ताका जाप दिली, वय जा, तुकाच तूं बरो कर. ही म्हणणी दुबाव तुमी म्हाका लायतल्यात आनी म्हणटल्यात, कापेरनावांत तुवें जायतें केलां म्हूण आमी आयकलां. तें हांगाय तुज्या खाशा गांवघरा कर. त्या फुडें ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या खाशा गांवांत मान मेळ्ळोसो ना. आनीक एक सोत तुमकां सांगतां, एलिजाच्या काळार 3 वर्सां आनी 6 म्हयने देवान सोर्ग धांपून दवरलेलो आनी आख्ख्या गांवांत व्हड बूक पडलेली तेन्ना इस्रायेलांत जायत्यो विधवा आसल्यो. पूण सिदोन मुल्कांतल्या सारेप्ता नगरांतले विधवेक काडून तांतले एकलेय चोरशी देवान एलिजाक धाडूंक ना. तशेंच एलिजेव प्रभाताच्या काळार जायतीं कोडकार आसलीं, पूण सिरीच्या नामानांक काडून तांतले एकल्याकूय देवान नितळ करूंक ना. आनी हें आयकून देवस्थानांत आसलेलीं तितलीं एकदम रागार जालीं आनी उठून तांणी ताका नगरा भायर घालो. तांचें नगर बांदलेलें आसा त्या दोंगराच्या माथ्यार थावन ताका सोकला शेवटून उडोवंक थंय पर्यंत ती ताका घेवन गेली. पूण सारको तांच्या मदल्यान चलून तो आपले वाटेन गेलो. प्रितीच्या बाबणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन नाजरेताचो लोक जेजू नाकारता. पूण भाव भयणीनो, आयज आमी कितें पळयता, जेजू जेन्ना नाजरेत गांवांत वता, ज्या जाग्यार तो ल्हानथान व्हड जाल्लो, तो आतां गालिलेच्यान सगळीं अजाबां मिलाग्री करून परतून येयल्लो आनी लोक थंयसर ताका आयकूंक येयल्लो. आनी त्या वेळार ताका इसायास प्रवादाचें पुस्तक काडून ताका दिल्लें वाचपाक. आनी त्या वेळार जेजून अशें वाचलेलें जें इसायास प्रभान बरयल्लें. आनी भाव भयणीनो, जेजू हें सगळें वाचतूस कितें म्हणटा, तो म्हणटा, हें शास्त्र लिखीत आयज तुमच्या कानार पडटाच पाळोन येयलें. भाव भयणीनो, आयकात बरे भाशेन. जेजू इसायास प्रवादाचें पुस्तक तांकां थंयसर वाचून काबार कोत्तकूच जें ताणें सांगूंक जाय तें बरयल्लें तें तो आतां त्या लोकांक सांगता, हें शास्त्र लिखीत आयज तुमच्या कानार पडटाच पाळोन येयलें. भाव भयणीनो, जेजू तांकां नाजारेच्या लोकांक जेजूचो आनी मोरयेचो पूत म्हणून तीं वोखतालीं. देवाचो पूत म्हणून, मेसाय म्हणून, देवाचो धाडलेलो एक मेंढरो तो म्हणून तीं केन्नाच ताका वोखनासलीं. कित्याक तीं जाणा आसलीं की तो मोरयेचो आनी जेजूचो पूत आसलो म्हणून. आनी भाव भयणीनो,
जेन्ना जेजून तें शास्त्र वाचलें, जें इसायास प्रवादन बरयल्लें तें, तो म्हणटा त्या लोकांक, हें शास्त्र जें बरयल्लें हें आयज पाळोन येयलें. म्हणजे तो म्हणटालो, हांव जावन आसा मेसाया, हांव जावन आसा देवाचो पूत. तुमी इस्रायली पोरच्या इतले दीस वाट पडोवन आसात, तो हांव जावन आसा. आनी भाव भयणीनो, जेजू आयज कशे भाशेन ओळखून घेता की जें पवित्र पुस्तकाचेर बरयलां तें ताजे वयर बरयलां. कित्याक तो देवाचें उतर शिकतालो. ल्हानथान ताजी आवय, ताजो बापूय ताका देवाचें उतर शिकयतालो, ताका वाचतालो. म्हणून जेजू देवाचो पूत आसुनूय ताका देवाच्या उतराची सोजमणी मेळपाची आसली. ताजी आवय ताजे बरोबर बसोन ताका तें पवित्र पुस्तक वाचताली. जें इसायास प्रवादान बरयलां, झेरमायास बरयलां, सगल्या दाविदान बरयलां, हें सगलें मोजेसान सांगलां, हें सगलें जेजूक शिकोवंक पडटालें. आनी भाव भयणीनो, ज्या दिसा तो नाजरेत गांवांत येता, पवित्र आत्मो ताका आतां हें उतर दिता. आनी जें तो शिकला तें आतां काडून तो आतां सांगता. हें आयज पाळोन येयलें. भाव भयणीनो, बरे भाशेन आमी आयकलां जेजू बरोबर कितें घडलें. आयज आमची परिस्थिती कशी आहा आमी जाणो की देवान आमकां ह्या संवसारांत कित्याक धाडला तो. आमी आयज एक दीस काबार जाता, दुसरो दीस काबार जाता, तिसरो दीस म्हयने काबार जाता, वर्सां काबार जाता, आनी आजून पासून आमी नोको देवान आमकां कित्याक ह्या संवसारांत धाडल्यां. पूण भाव भयणीनो, ज्या भाशेन जेजूक कळोन येयलें, कशे भाशेन ताका देवान ह्या संवसारांत कितें तर देवाची खोशी आसली. आनी जेन्ना तें शास्त्र वाचलें आनी म्हणलें आयज पाळोन येयलें, तेच भाशेन भाव भयणीनो, आमकां गरज देवाचें उतर शिकपाक, आमकां गरज देवाच्या उतराचेर नियाळ करपाक. आमकां जाय पवित्र आत्म्यान तें उतर आमकां सोंपेपणी शिकयल्लें. आनी जेन्ना तो आमकां शिकयता पवित्र आत्मो, एक दीस येता जेन्ना पवित्र आत्मो आमकां म्हणटा, जें बरयलां तें आयज पाळोन येयलां. म्हणटच भाव भयणीनो, आमी देवाच्या उतरान रिगून रावना जाल्यार, आमी देवाचें उतर आयकोना जाल्यार, आमी देवाचें उतर शिकोना जाल्यार, फकत आमी देवस्पण करता, मागणें करता, तेर्स करता, मिसां करता, सगलें आमचें देवस्पण जाता. पूण आमी देवाच्या उतरान रिगून रावना, देवाचें उतर आयकोना. आमी कशे भाशेन देवाची खोशी करूंक पावतले. आनी देवाची खोशी करिना जाल्यार आमी सर्गीचें सूख कशे भाशेन भोगूंक पावतले. तर आयज भाव भयणीनो, ज्या भाशेन जेजूक तो जागो मेळ्ळो, ज्या जाग्यार सर्गीच्या बापान पवित्र आत्म्यान इसायास प्रवादा वरवीं बरयल्लें, तेच भाशेन आयज आमी देवाच्या उतरान रिगून रावया, देवाचें उतर शिकोया. आनी पवित्र आत्मो आमकां एक दीस दाखयतलो, ज्या जाग्यार देवान आपली खोशी आमच्या वयर बरयल्या ती. जेन्ना आमकां तें कळोन येतलें, आमी आतां देवाची खोशी करूंक पावतले. हेंच करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता. आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक. आमच्या सोरुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.